जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे फावटी जोनासा लागीं उलोयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांवस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरीबांनी गोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच ताकची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पियोवची नात. सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळतो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओडनाय. काकलूत जरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओडनाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओडनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोणती बरीत काळीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओडनाय. जबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओडनाय. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकलूतसार. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक
खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दुखणेची राणी जोडतेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतली आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतली. कित्याक ती पृथ्वीची शिमे थावन सालोमांची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडतेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतलो आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन.